हमारी सरकार ने 2100 रुपये अपने बुजुर्ग महिलाओं के लिए देने के वादा किया है। बच्चों को स्कूल के अंदर में मध्याह्न भोजन, कापी स्लेट मिलता है और ड्रेस मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके कौन सी सरकार की तरफ से मिलता है? आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की तरफ से। देखो ये स्लेट, 2 ब्लैक बोर्ड है, पकड़ो, क्या लिखा है उसमें, पढ़ के सुनाइए। कुछ नहीं है, ऐसे हाथ घुमा के देखिए, कोई फोटो तस्वीर तो नहीं है, दूसरी तरफ में नहीं है। देखो ये स्लेट, ये बंद कर दिया हूँ। ये स्लेट एक मैसेज, एक संदेश लाता है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, आने वाली 5 तारीख का चुनाव चिन्ह क्या है। एक फूंक लगा दो शहजाद भाई, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो फो भुल्ला फो, भुल्ला फो। ये बंगाल का फूंक है, 1 2 3, गिली गिली चुंडल हरिया फो, रेडी कमोन। आ गए केजरीवाल, छा गए केजरीवाल। तो भाई और बहनों, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के सामने का बटन दबाना है, केजरीवाल जी को फिर से हमको लाना है। इतले दीस जाले हांगा दिल्लीन आमी काम करता। आमी सभेंकय पार्टिसिपेट जाले, डोर टू डोर कॅम्पेन, हावस टू हावस जे आसा ते जाले। बाकी कॉर्नर मिटिंगांनी आमी गेले आनी काल आमचे जे कन्व्हिनर आसा, नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल, तांचे बरोबरूय आमी सभा अटेंड केलो। जो उत्साह, जो लोकांचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार म्हाका खंयच डावट दिसना की जी हें इलेक्शन आसा, ह्या इलेक्शनाक आमकां खंय तरी कमी पडटलें। आमी लास्ट टायम 62 सीट्स आशिल्ले, एक 2-4 सीट हांगा थंय जाले, म्हणजे प्लस ऑर मायनस वॉट एवर इट कूड बी, वी आर विनींग दीस इलेक्शन हँड्स डावन। आम आदमी पार्टीचो सरकार हांगा परत स्थापीत जातलो। आनी ज्यो गजाली आमी पळयल्यो की फाटल्या 2 वर्सां भितर जे तरेन आमचे जे लिडर्स आसा तांकां अरेस्ट केले, तांकां भितर घाले, तांकां जेलीन घालून तोडपाचो प्रयत्न जालो, तांचेर प्रेशर घालून तांकां काडपाचो प्रयत्न जालो, हे सगळे म्हणजे तांकां पार्टी सोडपाचो प्रेशर घालपाचो प्रयत्न जालो, ते सगळे डिफीट करून आमचे सगळे लिडर स्थिर रावले, आम आदमी पार्टी बरोबर रावले आनी ताजो इफेक्ट म्हाका दिसता हांगा लोकां मदीं दिसून येता। आनी एज दीस इलेक्शन, आय थिंक नेशन इज ऑल्सो लुकींग टुवर्ड्स दीस इलेक्शन इन अ डिफरंट फॉर्मॅट, इन द सेन्स दॅट दे आर ट्रायंग टू फिगर आउट की आम आदमी पार्टीचे लोक विश्वास दवरतले काय। इतले एलिगेशन भारतीय जनता पार्टीन फटिंगपणाचे केले, इतले केसी भितर आमच्या लिडर्सांक घाले, तातूंतय लोकांचो आमचेर विश्वास आसा काय ना। पूण आम आदमी पार्टी कामाचे पॉलिटिक्स करता। आम आदमी पार्टी जे आसा, जे आमचे सर आसा किंवा आमचे जे लिडर्स आसा, ते प्रत्येक लिडर जे आसा ते काम करून वयर सरिल्ले आसा। आमी एज्युकेशन सेक्टर आसूं, हांगाचे स्कूल आसूं, मोहल्ला क्लिनीक आसूं, उदक आसूं, लायट आसूं, लायटीची बिलां आसूं, ज्या तरेन आम आदमी जो सामान्य मनीस आसा ताका जो बेनिफीट जाला, ताजी सर्टिफिकेट वोटा मार्फत म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीक मेळटली आनी दिल्लीचें इलेक्शन आमी सामके इजिली जिखतले। आनी आमी हें पळयलां, बॅकलॅश वीच भारतीय जनता पार्टी इज गेटींग, बॅकलॅश वेन दे गो टू देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमी 5 वर्सां खंय आशिल्ले, तुमी कितें केल्लें, आमच्या आम आदमी पार्टीन हांगा भरपूर कामां केल्या, हे जेन्ना लोकांच्याच माध्यमांतल्यान येता तेन्ना आय थिंक देर शूड नॉट बी एनी डावट that this election is going to be election of the people, by the people and for Aam Aadmi and to be won by Aam Aadmi. Delhi Assembly election is a very important election. कित्याक Delhi कितें डेव्हलपमेंट जाला, तें डेव्हलपमेंट चोवन BJPन जायते ट्राय केले आमचे पार्टी फोडपाक। आमचे टॉप लिडर्सां जेलींत घातले, जेलींत घालून आमची पार्टी स्प्लीट जावपाक तेमी ट्राय केल्ले आहा। पूण तरी आसतना आमचो एकूय लिडर आम आदमी सोडून गेलो ना आनी आमचे सगळे लिडर बराबर आहाय। सो हें इलेक्शन एकदम इम्पॉर्टंट, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय आतां खरेंच लोक आमचे आम आदमी पार्टी बराबर आसा काय ना ते हे इलेक्शनाक कळटले। आनी हें इलेक्शन आमकां गोंयांय तेजो इफेक्ट जातलो। जेन्ना दिल्लीचो लोक आम आदमीचे विश्वास दवरता फक्त हे इलेक्शनाक, तेन्ना आमची पार्टी गोंयांय आमची स्ट्रॉंग जावपाक जाता।
if you understand Delhi, Delhi represents the whole of the country. Delhi represents the whole of the country. We have different types of people from all over the country here in Delhi. And when a party like Aam Aadmi Party wins in Delhi, it represents the ethos of the whole of this country. Yes, when Aam Aadmi Party wins the Delhi elections, it will surely have the impact in Goa. And with the type of work Mr. Kejriwal and his team, along with the Aam Aadmi Party, doing in Delhi, and people of Delhi reposing faith in the Aam Aadmi Party, it will surely have an impact in Goa in 2027 elections. काल आमी एअरपोर्टार देंवता थंयसून आमी टॅक्सीवाल्यां कडेन विचारता हांगा रिस्पॉन्स मेळटा लोक सांगता जे सुविधा पळय केजरीवालान दिल्या सरकारान दिल्या त्यो म्हणटा दुसरे पार्टींतल्यान मेळपाना आतां बायलांकूच ताणें एक स्कीम काडल्या तेजेर वयर ती काडटकूच BJP म्हणटा आपण डबल करता सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स पीपल आर गेटींग फ्रॉम द आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट सो ताका लागून लोक म्हणटा आमी केजरीवालाकूच वोट दितले म्हणटा हे पावटी तर हाचो इफेक्ट गोंयांत भरपूर जातलो वेन वी गेट अ कॉन्फिडन्स ऑफ विनींग हियर ऑटोमॅटिकली आमी बुस्टअप जातले आनी गोंयांत हाचो दिश्टी पडटलो द मेन 3 पार्टीज काँग्रेस BJP आनी आप जी हांगा झगडटा काँग्रेस वील नेवर बी डिसअपॉयंटेड बिकॉज तांचें कांय नाच हिंगा तर तांकां भरपूर खबर आहा ते व्हडलें हें ना सो थिंगाय आमकां जायत इफेक्ट जातलो हेजेर ह्या रिजल्टाचेर इफेक्ट जातलोच गोंयांत बिकॉज द सेम 3 पार्टीज वील बी ट्रायंग टू फायंड देयर स्पेस इन गोवा ऑल्सो